गायन करूं या देवा मोगा काया ताळो उबारया बापा पुताक आत्म्या गायन करूं या देवा मोगा काया देवा उतर आयकून जीवित बापाक भेटून सगळीं एकठांय जाया देवा मोगा काया देवा उतर आयकून जीवित बापाक भेटून सगळीं एकठांय जाया देवा मोगा काया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या देवा बापाची काकलूत सुम्या जेजूचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो संतोष तुमचे सवे आसूं मोगाड बामणिदो आज मंगळार देखून बायग्योंत आंतोनीक मान दिवंक आनी ताचे कडल्यान तुमकां जाय तें मागूंक तुमी हांगा आयल्यात सगळें तुमच्या मनांत आनी काळजांत घेवन आयल्यान ते हे वेळार देवा मुखार दवरुया ताचे विणवणेन ताची पदवेदार विणवणी आमकां आदार दिता आमच्या जिवितांत जाय ते आमी घेवंक आनी बागिवोन जावंक हो जावन आसा आवंडो सगळ्यांचो तर ह्या वेळार ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना बरे भशेन वांटो घेवंक आमच्यो सगल्यो अस्कोतायो आमच्या दोळ्या मुखार हाडुया आनी देवा लागीं आनी एकामेका लागीं माफी मागुया हांव पातकी सौर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा बळिनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मोनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोव व्हड अपराध ह्या पासत बायगिवोन सदांच सांकवार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा बळिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोत्यो करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं प्रार्थुया आपलो जोल दीस समोरमतले आमच्या बाबा रिचल फेर्नांदीस हाचे पासत मागुया बायगोत आंतोनीचे मजतीन देवान ताचेर आपली आशिर्वचनां वतून ताका सदांच मोनांची कुडीची आनी सोयरानांची बरी भलायकी फाव करची म्हूण ते भायर आमी सदांचे भशेन आमच्यो वेगवेगळ्यो गरजो बायगोत आंतोनी फुड्यान दवरुया सगल्यांक जाका हार्ट प्रॉब्लेम्स काळजाचे प्रॉब्लेम आहात कसलेय तरेचे तांचे पासत मागुया जांकां स्ट्रोक्स जाल्यात टाट करून आरयेचो स्ट्रोक जाला तांचो उगडास करुया जायते जाणांक कातीचीं दुयेंसां वेगवेगळे तरेचीं ती स्ट्रेसाक लागून जातात जेन्ना आमी चड स्ट्रेस घेता तेन्ना कातीचीं दुयेंसां वयर सरतात तांचो उगडास करुया जायते तरेचे कॅन्सर जाल्ले आहात वेगळे तरेचे ते सगळे कॅन्सर आमी ह्या वेळार बायगोंत आंतोनी फुड्यान घालुया अदी करून तरणाटीं चौग तरणाटीं आहात जांकां कॅन्सर जाला आनी म्हाका कालच्या दिसाक एक मॅसेज आयल्या UK थांब
भुरगो तरणाटो चवथे स्टेजीर पावला. ताचो बापूय रडटा आनी मागता मातशें आपल्या पुताचे पासत माग. हांगासर मागलेली मागणी देवाक पावतात. ह्या 5 तरणाट्यां पासत कॅन्सर जाल्ल्या पासत मागुया. मागीर जायते जाणांक आमच्या वस्तुऱ्यांक युटरस कॅन्सर आनी ब्रेस्ट कॅन्सर जाल्लो आहा, तांचो उगडास करुया. थोड्यांक रगताचो कॅन्सर जालो, ल्युकेमिया. कितलीं जाण सोंसतात, जायतीं जाण बरीं जाल्यात. रगताच्या कॅन्सरांतलीं बरीं जाल्यात हांगासर मागून तांचो उगडास करुया. जायते जाणांक आर्थरायटीस आनी रेवमॅटिजम आहा, तांचे पासत मागुया. आल्सर्स, एसिडिटी, इंडिजेशन, कितलीं जाणां सोंसतात तांचो उगडास करुया. खूब जाणांक किडनीचे प्रॉब्लेम, थोडीं डायलिसीस करतात. थोड्यांक मागीर लिवर सिरोसीस आनी लिवर प्रॉब्लेम आहात. थोड्यांक तकली फोडटा, मायग्रेन जाता. जायतीं जाण आल्झायमस आनी पार्किन्सन असल्या दुयेंसाक सांपडल्यात. दियाबेत जाल्लीं आसात, अदीक करून भुरगीं आनी तरणाटीं जांकां दियाबेत जाल्या आनी ताका लागून सोंसतात तांचो उगडास करुया. खूब जाणांक ब्रोंकायटीस, लंग प्रॉब्लेम्स, न्युमोनिया जाल्ली आहा. जायत्यांक टायरॉयड आनी एनटी प्रॉब्लेम्स आहात. थोड्यांक आक्सिडेंट जाल्ले आहात. आक्सिडेंटांतलीं आमचीं भाव भयणां सोंसतात आनी जखमी जाल्लीं आहात. आमी त्या भुरग्या पासत मागूंक लायिल्लो, तो जायतो बरो जाला. तो ICUंत आसलो आनी मरणाचे तोरणेर कसो आसलो. हांगा मागून ताका ICUंतलो भायर काडला. ताचे पासत मागुया. आनी आनीक एक भुरगो दिल्लीक, आमचोच गोंयचोच दिल्लीक रावता, ताका आक्सिडेंट जावन तो जखमी जाल्लो आहा. ताची आवय मागता ताका ताचे पासत मागूंक. हांगा जायतीं जाण घोव बायलां आहात जांकां भुरग्याचें देणें ना, तीं भुरग्याच्या देण्या पासत मागतात, तांचेय पासत मागुया. खूब जाण आपल्यो सांडलेल्यो वस्तू मेळोवंक घेवंक हांगा येतात आनी बेगोन तातूंत त्यो तांकां परत दितात, तांचे पासत मागुया. कितले जाण प्रॉपर्टी मॅटर्स, भाटाबेसांक लागून झगडटात, अदीक करून घरांत कितल्यो कोर्ट केसीस चलतात. कितलीं जाण इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग्स घातलेलीं आहात एकामेकाचेर. ह्यो सगल्यो कोर्ट केसीस बेगोन तातूंच्या पांयाशी दवरुया. जायतीं जाण निराशीपणांत भितर सरल्यात, डिप्रेशन्स, आनी वावराक वचूंक सोदिनात, घरांतलीं भायर सरूंक सोदिनात, तांचो उगडास करुया. खूब जाण जिविताचो सांगाती सोदूंक येतात हांगा. आनी खूब जाणांक मेळ्ळा हांगा येवन जिविताचो सांगाती ओ सांगातीण, तांचे पासत मागुया. खूब जाण नोकरी सोदूंक येतात. अदीक करून हांगा जायते तरणाटे येतात. इतले तरणाटे शिकल्यात वो एक जॉब सोदूंक म्हणटात, तांकां कसोय जाल्यार एक जॉब फाव कर म्हूण मागुया. जायतीं जाण मेडिकल टेस्ट फेल जातात, खंय वचूंक जाय जाल्यार तांचे पासत मागुया. दुसरीं तांकां आपयल्यात मेडिकल टेस्टाक, तांचे पासत मागुया. आनी मेडिकल टेस्ट म्हणटा आसतना आमच्या वैजां पासत, नर्सी पासत करीत मागुया, करीत भशेन मागुया. सगळे वैज आमचे जायती सेवा कोत्तात. आनी नर्सी आनी हेर हॉस्पिटलांनी, अदीक करून आमच्या GMC इज वन ऑफ द बेस्ट इन्स्टिट्यूट. सगळ्यान आख्या गोंयांत बरें म्हणटा तें GMC. सगल्यो सवलती आहात आनी बरेपणान ती सेवा कोत्तात. ते सगळ्या दोतोरां पासत, नर्सी पासत आनी हेर आदार दितल्या पासत मागुया. खूब जाण पासपोर्ट करूंक सोदतात पण जायना. जायते जाण हांगा येवन मागून तांची पासपोर्ट जाल्या. ह्यो पासपोर्ट करूंक आडकोड आसतल्या पासत मागुया. जायतीं भुरगीं एजामी कोत्तात, थोड्यांच्यो जाल्यो थोड्यो आजून कोत्तात, तांचे पासत मागुया. जायतीं भुरगीं आपल्या आवय बापाय पासत मागतात आनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यां पासत मागतात, तांचो सगळ्यांचो उगडास करुया. भुरगीं हांगा हाडटात आवय बापूय बेरी आनी मोनी. भुरगीं ऑटिझम जाल्लीं आनी डावन सिंड्रोम जाल्लीं, तांचो उगडास करुया. आनी ह्या मिसांत कोण लायव्ह वांटो घेता वो मागीर हे मीस पळयतलीं, ती सगळ्यां पासत मागुया. जायत्यो मिलाग्री जातात, लायव्ह स्ट्रीम लायन कोत्तात ताचे उद्देशी. कितलीं जाण आमकां
रेखात धाडटात. आमी फकत लायव्ह स्ट्रीम मीस आयकले आनी आमकां मागलोले ते मेवले. तुमचेय पासत हांव मागतां आनी लायव्ह स्ट्रीम आयकतल्या पासतूय मागता. सगल्यांक जी कितें ती मागतात, आवंड येतात, सोदतात ते बायगो दांतुनीचे मजतीन देवान तांकां शेकान शेक फावो करचे म्हूण. एर तुमची इंतेसां हे वेळार तुमी घालात. सर्वेस्परा सासनाच्या देवा, तुवें सिओलेच्या बायगो तांतुनीक कोऱ्या बाबार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरजी आकांतांक आसतल्यांचो तिरासरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करूंक जेजूची शिकवण आमी आमच्या जिवितांत आपणाव आनी सगल्या आमच्या गोरजांनी ताची मदत आमकां मेळूं. आमच्या स्वाम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उद्देशीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेचे एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासनांच्या ससनाक. जानवाईच्या पुस्तका वेलें वाचप. देवान मनशाक अविनाशी केलो, आपल्याच सोयंबाच्या सारक्याचो ताका रोचलो. पूण सैतानाची नाटकां येवन ह्या संवसारान मरण भितर सरलें आनी ताच्या पंगडाची तीं तें चागतात. प्रमाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेच दोग तांकां लागचे नात. पिशांच्या दोळ्या मुखार तीं मेलोलीं दिसलीं. संवसार सांडून प्रमाणीक मनशां गेलीं तें एक नोश्ट दिसलें. तांचें मरण तांचो सत्यानास म्हूण ही पिशीं समजलीं, पूण तीं आपली शांत आसात. मनशा मुखार दोग सोंसले जाल्यारूय अमोर जिविताच्या बोरवांशान बोल्ल्यान तांचीं काळजां थोडेंच दूख सोंसून खूब आशिर्वाद तांकां मेळटलो. देवान तांची परिक्षा केली आनी तीं आपणाक मानवतात म्हूण ताका कळून आयलें. भांगार उज्यांत घालून तपासतात तशें देवान तांकां तपासलीं आनी होमाचें अर्पण कशीं तांकां मानून घेतलीं. देव तांकां भेट दिवंक येतलो त्या दिसा ती सगळींच पोरजोलीच जातलीं. उशेलांतल्या किटां पोरी तीं धांवतलीं. ती राष्ट्रांची नीत करतलीं आनी पोरजांचेर राजवट चलयतलीं आनी सर्वेस्पोर सासनांक तांचो राजा जातलो. ताचेर पातयेतात तीं हें सत समजतलीं. ताका विस्वाशी रावतात तीं ताची सवें मोगान जियेतलीं. कित्याक ताणें विचून काडलोल्यांक कुरपा आनी काकलूत मेळटल्यो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, सगल्या वेळा आमी सर्वेस्पराक दिनवासतल्यांक सगळीं म्हणुया. सगल्या वेळा आमी सर्वेस्पराक दिनवासतल्यांक. सगल्या वेळा सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओठांचेर आसतली. सर्वेस्परा सवें म्हज्या आत्म्यांक ओडवीक मेळटा. हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश. आमचो जबाब, सगल्या वेळा आमी सर्वेस्पराक दिनवासतल्यांक. सर्वेस्पराचे दोळे बऱ्या मनशांचेर आसात. तांच्या मागण्याची बोब ताच्या कानार पावता. सर्वेस्पर खोट्या मनशांक पाट वळटा. पृथ्वीमेलो तांचो उगडास नाच कोता. आमचो जबाब, सगल्या वेळा आमी सर्वेस्पराक दिनवासतल्यांक. बरीं मनशां उलो मारतात. सर्वेस्पर तांचें आयकता आनी सगल्या आकांतांतलीं तांकां निवारता. जांचें काळीज दुखवलां खंतवलां तांचें सवें सर्वेस्पर आसाच. जांचें मन कोलवळटा वळवळटा तांचेर सर्वेस्पर हात ओडटा. आमचो जबाब, सगल्या वेळा आमी सर्वेस्पराक दिनवासतल्यांक.
शुभ वर्तमानाक आमची कालचां मनां तयार करूंक उबी रावया. Sporak zoi zoi, sorbe sporak zoi zoi, sorbe sporak zoi zoi, sorbe sporak zoi zoi. सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप तांचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतले. Sorbe sporak zoi zoi, sorbe sporak zoi zoi, sorbe sporak zoi zoi, sorbe sporak zoi zoi. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोव्या. जेजून म्हणलें, तुमचे मदें असलो कोण मनीस आसत की नांगरून वो गोरवांक चोरून परत घरा येतले आपल्या चाकराक, चल बेगीन वच आनी जेवणाक बस अशें म्हणटलो. हाचे भाशेक म्हजें जेवण तयार कर आनी हांव काप येसोर पेंकटाक बांदून मेजाचें काम कर. आनी मागीर काप ये अशें तो म्हणचो ना गाय. आपणें सांगलोलीं कामां चाकरान केलीं देखून ताका ताचो उपकार आसूंक जाय. तशेंच तुमकां सांगलोलें तितलेंय केल्या उपरांत तुमी म्हणात, चालतीं बेश्टीं चाकरां आमी करूंक जाय आसलें तें आमी केलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वखणी तुका क्रिस्त. मोगाळ बामणिनो, ही आयची शिकोवण हो एक वपारी भाशेन नेटयलोली शिकोवण जो जेजू आमकां दिता. ती शिकोवण एक 8वेच तरेची. होच जेजू सांगता, तुमी एकामेकाची सेवा करात. आनीक एक कडेन सांगता 12व्या स्वरान, दोनी तुमची सेवा करतलो. पूण आतां 17व्या स्वरान म्हणटा, तुमी सेवक आनी दोनयांची चाकरी करूंक जाय. ओ दोनी सेवकाचे चुरचुरे करून तूं पयलो जेव, म्हाका हाड, जेवण काड अशें म्हणना, पूण दाखयता कोण दोनी आनी कोण सेवक तो. हे दुसरे एके नोदरेन ही शिकोवण तो घालता. कित्याक हे शिकोवणेंतल्यान देव रचणार आनी मनीस ताची रचना ही शिकोवण करूंक सोदता. दुसरी सेवेची, एकामेका सगळे सेवा करपाची, आनी जो कोण व्हडलो ताणें अदीक सेवा करूंक जाय हें तो सांगता. पूण हांगासर व्हडलो तो देव आनी तूं ताच्या हातांतली रचना. तुवें देवाचेर बसूंक जायना, देवाच्या माथ्यार बसूंक जायना. देवाची सुवात देवाक, तुजी सुवात तुका. तूं रचना कशी, तुवें करूंक जाय तें काम तुवें करूंक जाय. देवाचें राज म्हणजे देवाची पदवी तुवें तुज्या हातांत घेवंक जायना. हें हांव कित्याक म्हणटा, कित्याक जितलो काळ बोलांटा तितले आमी देवाक ताचे सोदरे वेलो देव वयला आनी आमकांच ताचेर बसयल्यात. देव आमच्या जिवितांत मुख्य न्हय, देव आमच्या जिविताचो केंद्र न्हय. आनी देव आमच्या जिविताचो केंद्र जायना तेन्ना हांव सोदरेर म्हाका बसयता, म्हजें एकमणपण बसयता, म्हजी भितरली इत्सा थंय बसयता. हांव स्वार्थी जाता आनी मागीर देवाक म्हज्या जिवितांतलो काळोन उडयता. असलें करतल्यांक जेजू आज उगडास करता. देव तो देव, ताची सुवात तुमच्यान घेवंक जायना.
आमी देवाची स्वाद घेता म्हणटूच आमी सगळे आमकां जाय ते भशेन कोत्ता, देवाक जाय ते भशेन जायना. ही देवाची रोचणेची मांडावळाचे पयलें वाचप जाणवायच्या पुस्तकांतले आमकां सांगता, देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रुचला. इतलेंच पुरो. देव आपलेंच सारकें आमच्यांत पळयता. आमकां आपल्या सारक्याची रोचल्यान म्हणजे आमी देवाची स्वाद घेना, आमी आमचेच स्वातेर आहा. आमी रोचना आनी आमी चाकरां देवाची. देवाची चाकरी करूंक आमकां तोच देव आपयता. हे इतले म्हत्वाचे की आमी हे संबोवन सांबाळटा. Jesus is not speaking of here of social relationships. We are all equal before God. He doesn't speak of these social relationships. But he speaks of the relationship that we have to preserve with God. He is God, our creator, our master, our provider, our sustainer, our redeemer, and our reward giver, and our sanctifier. He is different from us. आनी पासत ताका आमी म्हणटा देव तो वयर उत्ता, आमी खाला उत्ता, कित्याक आमी ताची रचना ताच्या हातांतली. आनी ते पासत हे आमी सदांच सांबाळूंक जाय. कितेंय जावं देवाचेर आड उलोवंक जायना. आतां हांव आमच्या म्युजियमाक थोड्यो वस्तू बार्देसच्यो हांव एकठांयता आनी जायते फावट आयवरी मार्फींच्यो वस्तू आनी एक दोन तीन म्हाका कोणें दाखयल्यो घुमटीच ना, आत नात. म्हाका दिसलें पडलें मोडलें म्हूण. आनी तो हाडटा तो म्हणटा फादर पळोवन बिस्तें आत मोडलो बरें आहा, तोकली मोडटा अशी बिस्तीच. तोकली पळय सारकी ती कातोल्ल्या, आत कातोल्ल्यात. म्हणलें कित्याक? आपणाक म्हणूंक लागलो जे थोडे मोयर जे त्यो वस्तू घेतात तांकोडे क्रिस्तांव कडेन आमी सगळीं ताका विकता वस्तू. तांणी सांगलां हे सांत क्रिस्तांवांच्या ऑल्तोरींत आहात आनी ते पाटल्यान घातल्यात. फुडल्यान आहलोले पयले फुडल्यान आहलोले ते पाटल्यान उडयल्यात आनी मागीर पाटले काडून दिल्यात, विकल्यात. आनी कित्याक? ताणें विचारलें कित्याक अशें? आनी ताका जबाब येयलो, जेन्ना एक मनीस एक वस्त मागता देवा कडेन, आतां ताची माय मोरनाची आहा, सायबा म्हजे मांयक मरोण दी नाका म्हूण तुजे कडेन मागता, सांतातून तुजे कडेन मागता, मेली माय. तो रागान गोमटी कातोत्ता सांतातुनीची, तूं नाकाच. आनी आतां मुखार आहलो तो तुका हांव पाटल्यान घालता. दुसऱ्या सांताचे आत कातोत्ता, तुकडे मागलोलें तें तुवें दिवंक नाय, आतां तुका तूं भोग घाता. भुरग्यांचो फेड जालो. देवा कडेन आमी खेळूंक जायना. तो देव तुज्या हातांतलें बावलें तें तुवें ताका बोडसान घालाय ना. देव तो कोत्ता ती वाट. अशें तरी आमी मानून घेता. घोडे आनिकूय फुडाराक आमकां जाय ते बरेपणान बोत्तलो. आमी देवाची स्वाद घेवन देवाची तकली कापता. देवाची म्हळ्यार सांतांची न्हू, सांतां उद्देशी आमी देवाक मेट्टा. अशें तरी आमी कोत्ता जाल्यार आमी देवाची स्वाद घेता. हांव देव आनी तुका हांव कातून भायर मारता. ही वागणूक आमची सारकी ना. आनी म्हाका धक्को बसलो. आमचो क्रिस्तांव लोक अशें म्हणटा आनी हो मोयरांचो लोक कसलो संदेश घेवन वेता. हे क्रिस्तांव आपल्या देवाक कातोत्तात आनी पाटल्यान घालतात. तुका हांव म्हज्या जिवितांत घेना. एके भशेन तूं रिटायर जाला, चल फाटल्यान वच, फुडल्यान ना. आमी देवाची स्वाद घेवन देव तो आमचो रचणार. कितेंय आमच्या जिवितांत येवं, कसलें अदृश्ट, ताची स्वाद आमी घेना आनी ताका आमच्या जिवितांतलो भायर मारिना. कितें धाकटुली ओस जे हांव मागता तो कोन्ना म्हूण हाची वयर जेजू शिकोवन दिता. म्हणजे तूं देवा सारको न्हय, तूं देवा सारको रचलाय, पूण तूं देवाची स्वाद घेना काय. देव तो कितेंय तुज्या जिवितांत धाडूं. देव जायते फावट धाडिना, आमच्याच अदृश्टाक लागून वांगकडे भितर सोदता, वो दुसऱ्या मनशाक लागून वायट येता. देव, God is permitting evil. God is not the cause of evil. We should always understand it. God does not
bring evil. He is not the cause of evil. He permits evil. And when he permits evil, something good may come out of that evil which has come in our life. So we have to understand God in his proper perspective. We cannot take the place of God in our life. God is God and we are creatures. आमी ताची रचना, आमी आमचे सुवातेर रावंक जाय. आमची ड्युटी म्हळ्यार जेजू उगडास करता तो आमचें कार्य म्हळ्यार ताका नमस्कार करूंक. हें पयलें कार्य आमचें. ताका नमस्कार करप हें पयलें कार्य, कित्याक तो आमचो देव देखून. मागीर ताका दिन वासूंक. तो देव देखून बरें आयलां वायट आयलां हांव तुका दिन वाचतां. आनी तिसरे सुवातेर तुका जाय तें मागूंक. हेंच ह्या उत्सवीक वर्साचो विशय पापसाहेब फ्रांसीस म्हणटालो. एक खुरीस आसचो ह्या वर्साक. लोकांक आपोवचें ताचेर नदर मारूंक. नदर मारल्या उपरांत ताका नमस्कार करूंक. नमस्कार केल्या उपरांत ताका दिन वासूंक सोडवणीच्या देण्या पासत. आनी तें दिन वासणें केल्या उपरांत मागीर तूं कोणें कितें मागूंक आयलाय तें चवथे सुवातेर ती वस्त घाल. हे 4 पद्दती ताणें दिल्ल्यो आमकां. आनी ही मास थंय आसतली ती आमी ती मागीर आख्खी साकिस्तीन घालूंक सोदता. साकिस्ती नवी तयार जाता ताका लागून ती काडची पडली आनी थंय ती बसोवपाचो योद चलता. ती हांवें मागीर दुसरे भाशेन बसयल्या. दुसरे भाशेन पूण ती काडूंक ना. आनी हांगा कुरीस आसलो तो भितर घाला, कित्याक 2 कुरीस एके कडेन जायनात बरें. आनी ते पासत तुमी येतात तेन्ना हांव सदांच उगडास करतां. जायतो लोक सांत आंतोनी कडेन मागूंक येता आनी जेजू कडेन मागूंक येता ह्या उत्सवीक वर्सांक. आनी हें उत्सवीक वर्स तुमकां सांगलां, हे गरजेन तूं कितेंय मागता तें तुका देव फावो करता. डिसेंबराचे 31 पासून आमी दवरतले. 31 मागीर काडटल्यो. हे देणें आमकां सगल्यांक. आनी ते पासत हांव खुशाल बिस्प साहेबान आमकां ही गरज विचून काडली देखून. कित्याक कितलो लोक येता म्हणून. खंय थावन लोक येता. तांकां 2 वस्तू मेळोंक ताचे मनांत आसलेले. सांत आंतोनी फुड्यान मागूंक येतात एक वस्त. दुसरी वस्त म्हळ्यार जेजूक तांच्या जिविताचो मास ताणें करूंक, जे भशेन बायगोंत आंतोनीन देवाक आपल्या जिविताचो मास केलो. तर देवाक आमच्या जिविताचो मास करूंक, ताची सुवात ताका दिवंक, ताका ताचे सुवाते वेलो निकळावंक न्हय आनी आमकां थंय घालूंक न्हय. हें करूंक आमकां जेजू जो आल्तारार येतलो थोड्याच वेळान तो आदार दितलो. ताका आमच्या काळजांत घेवन, ताका आमच्या मनांत घेवन, ताका आमच्या कुडीन घेवन आमी ताकाच ताच्या बापाक आमच्या जिविताचो मास करूंक वावरुया. हेंच देणें आमकां सोमेस्तांक आयच्या दिसाक मागून घेवया. सगळीं आमी उबी रावया आनी आमचीं तेसावां हे वेळार देवा म्हऱ्यांत उबारुया. आमचे पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपल्या जिविताचे देखींतल्यान बावाट थिरायलोले नमुने जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जिविताचे दर एके घडयेंत तशेंच जिवितान येतल्या सगळ्या परिस्थितींनी क्रिस्ती भावार्थाक थीर रावूंक आमकां सगल्यांक बापाचें बळ मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. रिसिल फेर्नांडीस आयज आपलो जल्म दीस मनयता आनी ताणें ह्या मिसा बलिदानाचें इंतेसांव भेटयलां. भाग्यवंत आंतोनीचे विनोनेन
दोनया देवान ताचेर सुबा आशिर्वाद घालूं म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. बापा मोगळ्या, आज आमी आमची तेसवां तुज्या भोगता आंतोनीच्या नांवान तुजे मुखार मांडल्यान. आमी मांडल्यान ती आनी आमच्या काळजा मनांत आसात ती आनी आमी मागूंक नकळो ती लेगून तुजे मुखार आमी दवरता. ती तूं स्विकार कर आनी आमकां सगल्यांक आदार दी तुका आमच्या जिविताचो माज करूंक. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तोयरे वेळार आमी गायन घेवया. C21 पेज नंबर 37. C21. कितें घालताय त्या उड्यांक, कितें घालताय ते कालसें, यान्नीक बाबाच्या हातांत, कितें वेदीर दवरता, कितें घालताय त्या उड्यांक, कितें घालताय ते कालसें, यान्नीक बाबाच्या हातांत, कितें वेदीर दवरता. म्हजो आत्मो आनी गूड, म्हजें काळीज आनी मोग, म्हजो संतोष आनी दूख, सगळी मोशीचीर घालता. तुजो चुकरास करताय तूं, तुजेच पासत क्रिस्तांव तूं, जेजूच्या बलिदानान आनी कितें भोगताय तूं, तुजो चुकरास करताय तूं, तुजेच पासत क्रिस्तांव तूं, जेजूच्या बलिदानान आनी कितें भोगताय तूं. भयणीनो आनी बाबानो, हे आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें समूळ मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेव. भोव कोणबळ्या बापा, पोरण्या मनशाचो भस्म करून बाय घेवन आंतोनीक तुजे सारकी नवी रचना कशी उपजोवन तुवें आमच्या दोळ्या मुखार दवरलोय. ताका मान दितना फावो त्या मनान हें बलिदान तुका भेटवून ही मागणी तुजे मुखार विमोर काळजान घालता. ती जेजूच्या जिवान भरून आमकां नवी करून दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करून फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा, सोर काळे आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आंतोन तुज्या भक्ताच्या मनाक ओ समोरूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो कोत्ताय. ताचें पुण्यावन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यानूच वाडयता. ताच्या मागण्यांच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळटाय. देखून देवदूत आनी भोगतां सांगाती निरोन तोरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povid, dolwaraco सर्वेस्पोर तूं, स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तूं
तुका सोयसो सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोयसो बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेळी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या धर्म दुतांक दिवून म्हळें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी शेवात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या धर्म दुतांक दिवून म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचे हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस मनशां पसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूड पोरगो तुया सौम्या जेजू आमी ओंडो खाता आनी एकाल्सितले पियेता तितले पावटी तूं वैभवानेचो आमी तुजें मरण परगोटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी ओ जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लिओ आमच्या पाप साहेबाक फिलीप आमच्या बिस्पाक आनी सगळ्या संस्कारलोल्या तशेंच याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय आमा समेस्तांच्या आयचे दिसा हांगासर हे वेदी भोंवतणी जमा जालोल्यांची दया कर म्हूण मागता आमचेच पसत मागुया आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिचो निर्मोळ पोती बायगोन जुजे बायगोंत आर्कांज मिंगेल बायगोंत दोर्नदूत आसिसीचो बायगोंत फ्रांसीस बायगोंत आंतोनी आमचो आस्कारी बायगोंत जुजेवाज आमच्या दोर्न प्रांताचो आस्कारी आनी सगळ्या भोगतां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात ते आमच्या बावडीची काकलूट कोर तांकां आनी तुजे इश्टा गोतींत अंतरलेल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमच्या सडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आत्त सोडून धीर घेवन आमी सगळीं बराबर म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ठालनीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार
सर्वेश्वरा सर्वायटांतले आमकां निवाद दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वचन ओतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा स्वामिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजभर चलयताय सासणाच्या सासणांक स्वाम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं माई मोगान एकामेकाक शांतीची खुणां दियात देवाची शेली संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाची शेली संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाची शेली संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ओ आसा जेजू देवाचो मेंढरो संसाराचे पाप काडटा तो मेंढऱ्याच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सगलीं सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली The Holy Communion is reserved to those who are baptized in the Catholic Church and those who remain in communion with the Catholic Church to the reception of other sacraments. If there's anyone present here who is a non-Catholic, a person of different faith, a person who does not believe in God, please do not come forward with your open palms to receive the sacred body of Christ. जेजूक आमच्या काळजान शेवतान आमी गायन घेवया D7 पेज नंबर 50 D7 देव जाता मनशाचे खाण लिपलोलो उड्या रुपान ताणें वाडले भुकेल्या पिवूंक दिले तानेल्या ताचो मायमोग मिटमेन नाशिल्लो ताचो मायमोग मिटमेन नाशिल्लो ताचो मायमोग मिटमेन नाशिल्लो ताचो मोग मिटमेन नाशिल्लो ताचो मायमोग मिटमेन नाशिल्लो ताचो मायमोग मिटमेन नाशिल्लो ताचो मायमोग मिटमेन नाशिल्लो ताचो मोग मिटमेन नाशिल्लो ल्हान व्हडल्या दुर्बळ क्रेस्तांव सांगाती दोनया साकरांव एका जेवणाक बसयली सगळीं भुरगीं देवाची ताचो मायमोग मिटमेन नाशिल्लो ताचो मायमोग मिटमेन नाशिल्लो ताचो मायमोग मिटमेन नाशिल्लो ताचो मोग मिटमेन नाशिल्लो ताचो मायमोग मिटमेन नाशिल्लो ताचो मायमोग मिटमेन नाशिल्लो ताचो मायमोग मिटमेन नाशिल्लो ताचो मोग मिटमेन नाशिल्लो मोनांतलो जीवन जालो परिपूर्ण कोरास तापलो ह्या पास्काचें तें जेवण कोराराचें तें जेवण ताचो मायमोग मिटमेन नाशिल्लो ताचो मायमोग मिटमेन नाशिल्लो ताचो माय
मोग mit mena shillo tazo moग mit mena shillo tazo mai moग mit mena shillo tazo mai moग mit mena shillo tazo mai moग mit mena shillo tazo moग mit mena shillo Jesuच्या पासकान वाटो कोरारात पाकून वरो या मेसाच्या बागिल्या या जेवणाच्या वाटेल्या ताचो माय मोग mit mena shillo ताचो माय मोग mit mena shillo Tazo mai moग mit mena shillo Tazo moग mit mena shillo Tazo mai moग mit mena shillo Tazo mai moग mit mena shillo Tazo mai moग mit mena shillo Tazo moग mit mena shillo उबी रावुया प्रार्थुया सोर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतलोल्या संस्कारा पासत आमी तुका सगळ्या काळजान दिन वाचता बायग्योंत आंतोनी भाशेन सगळ्या वस्तूं परस तुका सदांच सोदूंक आनी नव्या मनशाचें रूप ह्याच काळान घेवंक आमी कितें करचें तें तूं आमकां शिकय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी बायगोंत आंतोनीचे इमाजी आतां सरपेन घेवन आसात त्यो सोवेनियर स्टोर रुमांत आहात तुमकां जाय जाल्यार त्यो घेवच्यो फादर हायसिंत आज ना पूण पातकूर आनी हांव फ्री आहात तेन्ना आमी बसतले कुमसुंदरीन तर तुमकां कोणाक कुमसार करूंक जाय पयलो पातकूर आसतलो हांव हांगा मागणें करता म्हणसर मागीर हांव वेतलो कुमसुंदरीन आतां कावन्सिलींग आमकां दोग जाण आसलीं फादर दानम आनी सिस्टर सेंड्रा फादर दानमांक ट्रान्सफर आयल्या तो आतां आसचो ना हांव पळयतां आनी कोणूय पाद्री वो आनी कोण माद्री मेवता जाल्यार कावन्सिलींग करूंक कित्याक जायतीं रिलिजियस तांणी कावन्सिलींग कोर्स केल्लो आहा ताका मागीर तो खुशाल जालो आपणाक सोयीक दिला म्हूण आनी म्हणटा तो जायतो अनुभव हांगासरलो आपूण घेवंक वेता ताका पोंडिचेरी पादवीगार नेमला तो तेच गांवचो तो तुवें ताका पादवीगार नेमला आमी ताचे पासत मागोया हांव देवाक दिन वाचता ताचें देणें थोडे 10-12 म्हयने आमकां दिलें देखून सिस्टर सेंड्रा सदांच आसतली आनी सिस्टर सेंड्रा कडेन तुमी कावन्सिलींग करूंक सोदतात जाल्यार ती खंय आहा ती मागीर सोदूंक भोंवतात म्हजें ऑफिस आहा पयलें इगोर्जेचें ऑफिस मागीर पॅरीश प्रिस्ट ऑफिस एंड फाब्रिका ऑफिस म्हूण आहा फाब्रिका एडमिनिस्ट्रेटीव बॉडी ऑफ द चर्च तातूंत भितर सरून थंय आहा ती भितर फाब्रिकाच्या ऑफिसांत पयलें म्हजें ऑफिस मागीर फुडें वचत जाल्यार फाब्रिकाचें ऑफिस थंय ती बसून आसता आतां सद्याक मोदेराचें दार आहा कितलो तेंप जालो मागता ती ग्लास डोर घालूंक म्हज्या मनांत आहा पूण म्हज्या हातांत ना तें एक पाट त्यो येता एक पाट तो ग्लास करूंक जाय तो ग्लास काट करून दवरलेलो आहा पूण तो येवंक ना त्यो येवंक ना ती फ्रेम करूंक तें वचत तें उरलां कित्याक ग्लास डोर घातले म्हणटकीर दिश्टी पडटा कोणाक कावन्सिलींग करता जाल्यार तिका लागून दिश्टी पडटा कोण आयलो जाल्यार ती मागीर उठून येतली आनी तुका मागीर कितें सांगूंक जाय तें सांगतली ती म्हणटा हांगासर लोक जायतो बायलो येता हांगासरलो लोक येवन गेला आतां बायलो येता ते पासत तिका जाय आपूण तांकां मेवलोली आनी मेवून मागीर तांकां मागीर कितें सांगूंक जाय तें ती सांगतली तें तिचें सो हे भाशेन ही मांडावळ आसतली गेल्ल्या
सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भागिवंत आंतोनीची विनवणी मागूंक मागणें. ताका बसय बसय ताका बसय बस म्हण सांग जाणट्याक. भाग्यवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विनवणेन देवान केलोली विजमितां आयकून व्हडा बरवंशान हांवूय तुजे फुड्यांत येता आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण घालते पळी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानांच्या धर्म दुता. कोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मळ. बोर म्हजें मन जाणवायेन. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर पुरगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजें उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंते बरीत काळीज तुका उक्तें कोत्ता. आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विनवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतम्यांच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवंशान रावता. भाग्यवंत आंतोन, दुखेस्तांच्या बुजवंडरा तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें धोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पळय. म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. तुजे वेंगेंत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उगट्यो कर. आनी आतां तुजे फुड्यान घालता तो उपकार म्हाका बेगीनूच मेळोवन घे. हे वेळार तुका जाय ते भाग्यवंत आंतोनीच्या मुखार घाल. ओर चोरयांच्या भाग्यवंत आंतोन, तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनय, पूण तांकां सदांच पावोवंक तूं राजी आसाय. तो तुजे पदवेदार मजतीन हे काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जियोवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळाय, तोंडाय आनी शांतताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गवडी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या इंडाक सोताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबनासतना विनंती कोर. आमेन. गायत घेऊया U25 पेज नंबर 243. U25. Santa Antoni Bogdan
तुझ्या क्रांता